अडाणी पोर्ट टर्मिनला संबंधित कंत्राटी कामगाराच्या संपाक मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकरान तेको दिला। सुमार 300 कामगारांनी आमोणकराक मिळून ताच्या मागण्यांचेर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आंदोलनकर्त्यांकडेन चर्चा केली आणि व्यवस्थापनाकडेनूय संवाद साधलो। कामगारांची कायदेशीर मागणी बेगोबेग सोडून या प्रश्नाचेर उपाय सोदून काडपाचे आवाहन आमोणकरान अडाणी कंपनी व्यवस्थापनाक केला आणि कामगारांक पुराय सहकार्याची खात्री दिल्या। सडनली म्हाका कॉल येयलो आणि हे जे तुम्ही पळयता सगळे जाण ते आमचे अडाणी कंपनी आसा आणि अडाणीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो त्यांचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा आणि सी ग्रीन कंपनीच्या अंडर हे सगळे जाण काम करता। हे आतासून काम करना, गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता आणि इतली वर्सां ते काम करीत आसा। एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता आणि हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलो। सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आणि तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आणि कोण तरी दुसरी कंपनी हाडला दिसता। सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें। सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्म चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली। सो ते एग्री जायनाले। सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडाणी कंपनीन ऑन रोल घेवचे म्हणजे परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो। जे अडाणीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय तोवूय हांगा येयलेलो, तेजे कडेन हांव उलयलां। ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां। ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना, आमकां जे लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडाणी लागता। सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडाणीन आमकां पे रोलाचो घेवचो। कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशी एश्युरन्स दिल्लेले आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना, कंप्लीट करूं ना। सो ते कितें म्हणटा फाल्यां ताका दिले, फाल्यां हेच जातलें, फाल्यां 2 वर्सांनी ताका चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना, कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा। सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना। सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडाणीचे ते स्टॉप केलेले आसा, सद्या बंद दवरलेले आसा। हांव तांकां सगळ्यांक विचारतलो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें। ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून। इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो। और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेजुएटी ये मिलेगा, 10 अलाउंस मिलेगा, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों को काम करने का ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग, सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस। एक बार बिजनेस साइड आया वो बिजनेस साइड चला गया, दूसरा आया दूसरा गया, ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस। और अभी नया कॉन्ट्रैक्टर आया है उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट बात करने का उसको वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कितना स्टाफ है और अभी हमारा 200+ स्टाफ है अभी। दिला बरोवन कितें आहा तें आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगासर ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा वास्को जेटी हेच रेजिडंट्स हांगा सगळे, तेका लागून संगळो चोऱ्यो येयला हांगासर। तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 20-21 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले। तेंचो मेन पॉयंट आहा की तुमच्या कडेन आतां 15 वर्सां जालीं काम करता, तुमी आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना, हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा। सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी आतां दिवंक ना, ती पॉलिसी ना म्हणटा। आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें, पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आसा की आमकां अंडर कंपनी घ्या, ऑन रोल घ्या, सारकें मरे तुमच्या कडेन। सो समज घेयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले? घेयना जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना, कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन, ना जाल्यार हे अशें कंटिन्यू आसतलें। आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फूल? आयज बंद जालो, आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलें। फाल्यां चालू आसतलें। आतां हे बंद आसतलें, आतां कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता केन्ना चालू जातलें केन्ना, पूण हेचेर बेगीनचो बेगीन अदानी ऑफिसरांनी आपलो डिसिजन दिवचो।